मगच्या भाव आनी भयणीनो, आमचे मगाचे एक हांगा क्लायंट्स आयिल्ले आनी ताची एमिली कस्ट आनी तें वयर आयिल्लें भुरगें तें एमिली तसो न्हवरो भायर आसलो आनी ताणें इल्लेशे पयशे जमा करून दवरले आनी तें ताच्यान तें एक ल्हानशें ल्हान एक पार्लर घालून ब्युटी सलून घालून तें तातूंत दीस काडनासलें आनी ताका मस्त कस्टमर आले आनी ताचे थंयच्यान इल्लेशें बरें शिकोवंक एक चेडूं आयलें आनी बार हुशार बरें कोर्स करून आयिल्लें त्या संग आतां काम करता म्हणलें थोडें तें बट्ट काम केलें कस्टमर चडले ते चेडवान आयडिया दिली ताचें नांव लवली म्हणून एमिली कडेन म्हणालें लवली आनी आमी सांगता म्हणून व्हडलें पार्लर कडेन हांगा जागो पावना व्हडलें करया म्हूण देखून आनी गोवन धाडले एक पयशे आले इल्ले गेले केले व्हडलें पार्लर काडयलें एडवान्स दवरले आनी इंटिरियर केलें पार्लराक आनी पुरा ग्लास घालून फोटो घालून आनी पुरा व्हडलें पार्लर केलें सदां 14 लाख रुपये खर्चिल्ले त्या पार्लराक 14 लाख पुरा घालून आरशे आनी बरें घालून 14 लाख गेले आनी दोगांनी थंय काम सुरू केलें लोक आयलो एमिली फेशियल म्हळ्यार कालिंग ते म्हणटात फेशियल म्हणून तें फेशियल करतालें फेशियल म्हळ्यार तोंड म्हणून तोंडाचें घालून करचें फेशियल करतालें आनी लवली हेअरकट बरें हेअरकट दितालें देखून मस्त जाणां ती येतालीं पार्लराक मस्त जाणां येतालीं बरो यार जालो एक 28 अशें एक म्हयनो जालो 28 डेज जाले मात्र एक दीस म्हणालें म्हाका येवंक जायना म्हणालें आनी एक 4 दिसांनी आयलें आनी हांव चलतां म्हणालें ताका दुसऱ्या कडेन सांबाळ मेळ्ळें येवचें बंद केलें दुसरे कडेन गेलें तें चड सांबाळ दिवचे कडेन गेलें हाका धोको बसलो म्हाका घात केलो ताणें तो पार्लर गेल्या म्हूण सांगलें हांव ताका फात केली म्हाका ताणें चीट केलें म्हाका घात केलो म्हाका धोको दिलो म्हाका न्हीद पडना म्हाका दूख जाता म्हाका रावंक जायना हांव इतले पयशे गेल्यात आतां कशें दिवचें म्हज्या घोवान गळुल्लें पूर हांगा आसा पाप तो घालपान गळटा आनी धाडलें पुरा अशें केलें आनी खंय हांव करचें आमी 14 लाख आनी हे कशे काडचे पयशे म्हणून तें भारी रडोंक लागलें ताका कठीण शॉक जालो आनी हे संबंद हे दूख आखेर करूंकच जायना ताका एक 10 दीस जावन ओडवळटा तें 10 दीस जाले दूख रावना और एक दीस सडटा सवाय दूख सडटा न्हीद पडना तकली पडापड खामता आनी हलो राग येता ताका आनी अशें केलें ना म्हाका गुंडयेन घालें म्हणून चेडूं पळयतना खंय म्हणून दुसरे कडेन सरवालां खंय चड सांबाळाक म्हणून आनी कितें ताणें खबर तकना फोन काडल्यार काडिना मोबायल चेंज केला नंबर चेंज केला तशें देखून खोलो शॉक ताका बसलो म्हणना दूख निवारूंक जायना मगाच्यान आनी कितें तशेंच आमचो टॉमसान ताका घर जावय करता म्हणलो घर जावय तुमगेर 5 भावात न्ही 5 जण भाव न्ही तुमकां भयण ना न्ही देखून तूं घर जावय जायचें आमी दोगांत चेडवां म्हज्या आवय कोणी ना देखून तुवें घर जावय जायचें म्हणून देखून 5 वर्सां हांव संबंदा घर जावय हांव घर जावय म्हूण सकाळीं सांगलां काजार एक जावना 5 वर्सां उपरांत संबंद तुटलो घर जावय संबंद तुटलो तूं किरकिरी करताय घरा टायमार येनाय तुजेंच करताय आनी तुका आमकां ओंदोन वचोंक जायना तशें म्हणून आतां संबंद तो उलयना तूं हांगा येवचें नाका तुजें तूं पळय म्हणून कडाकडी सांगलां आतां तो ब्रोकन हार्टेड काळीज दुखलां कालें करचें म्हूण करतना तशेंच मागीर सुमाना ताची आजी सरल्या हाका आतां काळीज शिंदल्या बरी जालां आजी सरल्या पुरो म्हाका कोण आगी म्हाका कोणी ना म्हाका जियोंक नाका म्हणून आजी सरल्या म्हळ्यार तसो बापूय भायर तालो आवय भायर आली आवय गल्फांत आसली आनी ताका आवय आजयेन वाडयलें देखून आजी सरल्या म्हणटाना हाका पयलीं आतां वर्क फ्रॉम होम हें शिकतालें आनी बेंगलोर आलें आतां घरा आयलां घरांतून काम करता आजी बरी आसली तिच्या रुमाक गेली आनी न्हिदली आनी ही भुरगीं सकयल न्हिदली त्या रुमांत आनी मागीर उठोन आनी पळयता आजी न्हिदल्या न्ही म्हणून आनी उठोवंक वचना तांच्या बेड्डार न्हिदली सकाळीं उठोवन पळयतना आजी उठना आजी सगळें उठोवन दिवो पेटोवन आनी पुरा कापी करचे बदलाक हें उठताना 8 वरां लेट करून शिकोवन हें काम करून बसुल्लें एक 8:30 वरां 9 वरार उठताना ती उठोना काल उठयतना तेंत ती हार्ट अटॅक जावन सरल्या हाका आतां तें काणोवंक जायना हें कठीण वळवळटा हें काल हें म्हूण चिंता आनी खंत दूख म्हाका विसरोंक जायना म्हजेर न्ही जावंकूच जायना हें कशें काणोवचें म्हणल्यार म्हाका जायना म्हणटा तें कशी हांवें दूख काणोवची म्हणून त्या ताणें अशें जालें न्ही म्हज्या कित्याक तुका म्हणून
मग हांकां बसयला हांवें तुका हे चेडवाडी सारलें हांवें सुमाना कडेन सारलें आजी तुका खाली खंत बेजार मात गी दूख मात गी या दुसऱ्यां कालें आसा तिका कळलें काल्याक आजी तुका जायली कित्याक तुमची आजयेचो म्हत्व तितलो कळलें तितलो तितें गरजे तुका आजयेची गरज कितें म्हत्व कितें म्हणून फादर आमी बेंगलोर आसा फादर थोडे फावटी आमकां अशें कश्ट येतात कळलें केल्यार समज जायना म्हणटा ते सिनियर मॅनेजरांनी परा तकलीफ पडटा लेट केलें कितें लेट केलें म्हूण सांगतात आनी आमी केलें जाल्यार बेगीन केलें दिसा नासतना कितें केलें काम म्हणटात ताका घालचें वॅल्यू आनी समज घालना जाल्यार कितें वॅल्यू घालून आमी विचारतात घाल्यार कितें घालें हरये फावटी तुका शिकोवन दिवचें आमी काल करताय म्हूण विचारतात तकलीफ पडटा थोडे फावटी हांवें व्हडली म्हाका सांगचें मम्मा मम्मा म्हूण सांगचें तिका माय हाडे म्हाका अशें जाता तिणें बेसांव दिवचें धैर्य दिवचें म्हणून ती मागता माय मागता माय आमच्या बसत मागता म्हणून मायचें बेसांव आसा आनी माय लागीं ताका बॉन्डिंग जाल्लें आवय नासली चड तेंप भायर आसली देखून आजे कडेन बॉन्डिंग जावं आनी म्हाका कोण गे म्हण आनी कोणा कडेन सांगचें हांवें बेंगलोरांत कश्ट येताना कोणा फोन करचें कोण हाडे उलोवचें हांवें आनी म्हाका तिचे कडेन उलयल्या बरी कोण आवय कडेन बापाय कडेन कोणा कडेच जायना आनी म्हाका कोण आत गे म्हणून ताचें चेडवाचें रडण्यांत रडणें देखून म्हाकाचें न्हू असलीं गडितां येताना आमकां कितें जाता आमकां कितें असली दूख जाता हे दूख संबंध आखेर करचो आतां व्हडली म्या कडेन अशेंच रडोवन यंत्र संबंध धरून जायना वो संबंध आखेर करचो कसो तशेंच आतां एमिलीक लवली कडेन तो संबंध मडी जेतानी आनी ताचें तें दुसऱ्या जॉयन जालां आनी येना तें तुजे हांगा जिणी मुखार वचाचे ती कशी मुखार येची तो संबंध परतून आमी कसो आखेर करचो एक मोडुल्लो संबंध आखेर करचो कसो हे टॉमसनाक तें गरजावय जावना राणे कडेन खंय ताका चेडूं मेळटलें वो तुटलो संबंध मोडुल्लो संबंध काळी बेसान जाल्लो तो आखेर करचो कसो गे म्हणून देखून संबंध मोडटाना आखेर करचो आखेर करूंक आयकना दुखता म्हणून वो संबंध आखेर करच्या विशयान एक संबंध आखेर करचो कसो एंड करचो कसो आनी दुसऱ्या संबंध हात घालचो कसो ह्या विशयान आज इल्लोसो नियाळ करया मोगाच्यानो एक मुख्य संबंध आसुल्लो आनी तो तुटलो जाल्यार मोगाच्यानो तो तुटलो जाल्यार मुखार वचोंक जायना म्हूण बघता आमकां मुखार वचोंक लायफ मुखार वचोंक जायना तुटल्यार आतां आखेर करचें कशें आमी तो संबंध वो संबंध आखेर करचें आनी एक संबंध सुरू करचें कसो आखेर करचो वय देखून आमकां थोडे वटेन बघता हें कशें फिनीश करचें गी म्हणून ही बॅड बॅगेज आमी म्हणटा बॅड बॅगेज म्हळ्यार ही लगेज जोडायची लगेज वायट बरी न्ही जाल्ली पाड जोडाय वजन ही पाड वजन बरी वजन वळेर आमकां उपकारा पडटा ही पाड वजन आमी कशी वोवंची गी म्हणून ही वोवंची आखेर करची कशी फिनीश करची कशें गी म्हणून तूं कोडू बगणांची वजन वयताय जाल्यार कोडू बगणां काळी जड जाता तकली जड जाता वय आनी आमचें मोत पिसांतूर जाल्ल्या बरी जाता तेदाळी कशी ही बगणांची वजन कशी आमी हळू करची ह्या विशयान इल्लोसो नियाळ आज करया देखून एक आतां आमी पळया क्लोज आसली मनशां तांचो संबंध तुटलो जाल्यार ती दूख सोसूंक जायना ग्रीफ म्हणटा आमी ग्रीफ रुदान हें सोसूंक जायना हें काल करचें गी म्हणून आज आमी चिंतून पळोवचें पडटा प्रत्येक जावन आमी म्हणटा आमी रोमॅन्टीक रिलेशनशीप म्हणटा रोमॅन्टीक रिलेशनशीप एकल्याची वळख जावन ताच्या लागीं काजार जावंक जाल्यार ते संबंध कसो आमी समांकन काडून गे म्हणून वय तशें सैरीक तुटली जाल्यार म्हाका घात केलो म्हणटा आमी घात केलो ताणें हे घात केलो म्हणून हे दुखीत हांव भायर येवचें वो संबंध रावचो कसो इश्टात हांव 6 वावराडे हांव थोडे फावटी एब्यूज जाता थोडे इश्ट 6 वावराडी लागीं येतात पयशे आनी आमचे बिजनस करून पळयतात पयशे विचारतात मागीर आमकां चीट करतात आमकां घात करता वो घात केल्लो वेळार सोसूंक जायना आमकां देखून तो आखेर करचो कसो ही दूख आखेर करची ह्या दुखीचे शॉकात हांव भायर येवचें कशें शॉक जाता काळजाक ह्या काळजाच्या शॉकात हांव भायर येवचें कशें आमकां टायम जाय असली मस्त जाणां हांगा येतात हांगा कावन्सिलींग हाडटात थोडे वटेन भुरगीं फ्रेंडशीप पाड जाता भुरगीं इस्कॉल आयकनात न्हीद पडना कश्ट जातात तसल्यांक हांगा आश्रमाक हाडटात कावन्सिलिंगाक तांकां आमी कसलें कावन्सिलींग करता आनी ही माहिती तुमकां मेळ्ळ्यार तुमच्या कुटुंबान तुमच्या भुरग्यांक तुमी मस्त हेल्प करियत तुमी देखून मोगाच्यानो थोडे फावटी तुमकां काम करच्या जाग्यार 6 वावराडी कोवर्कर्स कलिग्स आनी इश्ट एब्यूज करतात थोडे फावटी
रिलेशनशिप एब्यूज करतात, दुरुपयोगी करतात आणि त्याचा दुरुपयोग करताना ह्या दुखीत हांव कशें भायर येवचो, कितलो टायम आमकां जाय, भायर येता तुका समज जाता कितलो टायम काण येता पादर म्हण विचारतात, कितलो टायम कितलो वेळ काण येता, कितलो तेंपार हांव समान जाता म्हण विचारतात भुरगीं. देखून कितलो टायम म्हणून आमी आतां पळया कितलो टायम जाय गे म्हण्या. लोक चिंता असल्या कंत दूख राग बेजारा एकसुरपण, कंत दूख राग बेजार एकसुरपण आनी ह्या सगळे ताणू थंड जावंक ही पुरा बोगणां थंड जावंक कितलो वेळ काण येता गी म्हणून विचारतात लोक, विचारता कितलो वेळ काण येता गी म्हणून, कितलो वेळ घेतात गी म्हणून. देखून जिणी सत्यानाश जाली, जिणी म्हणजे पिड्ड्यार जाली, ह्या पिड्ड्यार जिणी जाली म्हण बगतल्यांक इजिली आखेर करूंक जाता गी जायना. कशें इजिली सासारान सुलाबायन आखेर करूंक जाता गी, सुलाबायन आखेर करूंक बिलकूल जायना. सुलाबायन आखेर करूंक बिलकूल जायना, आखेर जायना. कित्याक म्हळ्यार घात बिट्रेयल म्हणटा आमी, घात केल्लो, बिट्रेयल केल्लें, घात केल्लो, मोस केल्लो, वांचन केल्लो, चिटींग आसल्यार ती दूख इतली कठिनायची दूख गी ती थांबोवंक, ती दूख निवरावंक तितलोच वेळ येता. ती दूख गूण जावंक तितलोच वेळ येता मोगाच्यान, मस्त वेळ येता. हे आमी उडास दवरचें. भोव कश्ट ते गूण करूंक, घात केल्यार, मोस केल्यार, वंचन केल्यार, चीट केल्यार तो घाय गूण करूंक तितलो वेळ येता. एक भोव कश्ट गूण जावंक एकगिंच्याक गूण जायना, भोव कश्ट वेळ काण येता, तूं मस्त वेळ काण येता. देखून यॉर्कशायर युनिवर्सिटी म्हण आसा अमेरिकान, व्हडली युनिवर्सिटी यॉर्कशायर युनिवर्सिटी म्हणून. त्या युनिवर्सिटींत ह्या घात केल्ल्या वेळार, बिट्रे केल्या वेळार, सामान तुटल्या वेळार आनी अशें मरणान जावन मोगाची मरून गेल्यार तांकां जावची दूख ह्या विशयान तांणी रिसर्च केलां. ही दूख कितल्या तेंपान आखेर करता गे म्हणून लोकांच्या सवालाक जाप दिवंक म्हूण तांणी प्रयत्न केला. तांणी प्रयत्न केला. देखून हे प्रयत्न करून तांकां हे रिसर्च केलां. हे रिसर्च करूंक ते म्हणटात मस्त कश्ट जाले म्हणटात, मस्त कश्ट जाले आमकां हे रिसर्च करूंक. तितलें सुलाभ न्ही म्हणटात, तितलें सुलाभ न्ही, मस्त कश्ट जालें म्हणटात. पूण तांणी सोडूना, कश्ट म्हूण सोडूना, युनिवर्सिटीच्यांनी रिसर्च केलें आनी तांणी दोन सवालां, मुख्य सवालां दोन विचारलीं. थोडीं सवालां विचारलीं, दोन मुख्य म्हाका लायक जालीं सवालां. काले म्हळ्यार तुमी बोगणाचें वजें वोवयतात की म्हणून तांणी 10,000 लोकांक विचारलें संबंद तुटल्यांक सोदून काण तांणी फोन करून विचारन वळखीच्या स्टुडंटां तांकां तांच्या मारिफात शेजाऱ्यांक आनी विचारन खंय संबंद तुटला तें पळोवन इगर्जेक वचोंक आनी करून रिसर्च करून तांणी मस्त कश्ट काडल्यात. ह्यो संबंद तुटल्ल्यांक, मोस जाल्ल्यांक, वंचन जाल्ल्यांक, घात केल्ल्यांक ह्या कावन्सिलरा कडेन पळय वचून तांची नंबरां काडन, तांकां मॅसेज धाडन, तांचे कडेन तावन तांणी मस्त खबरो काडल्यात, तांचे विचारन माहीत काडल्या आनी तांणी सवालां विचारल्यान पयलें जावन तुमी बोगणांचें वजें वोवयतात गी, हें दुखीचें वजें, घात केल्लें वजें वोवयतात गी, बोगणां दुखल्यांत गी तुमी वोवयतात गी म्हण तांणी विचारलां. आनी तांणी तांचे कडेन काबार जायनासलो दुसऱ्यान सवाल केलें म्हळ्यार एक पयलें बोगणाचें वजें तुमी आनकी वोवयतात गी, बोगणां थंड जाल्यांत गी, दुखीचीं बोगणां थंड जाल्यांत गी, काळीज शिंदिल्लें परतून समान जालां गी म्हणून गूण जालां गी म्हूण तांणी सवाल विचारलां. आनी एक खालें सवाल विचारलां म्हळ्यार तांणी तुजे कडेन काबार जायन करिनातले वेव्हार, अनफिनिश्ड बिजनस म्हणून, अनफिनिश्ड बिजनस म्हळ्यार वेव्हार करनातले संगती आसात गी, मुग्दीनातली पर्याय काडनातल्यो संगती तुजे लागीं आसात गी म्हणून तांणी खाली केला. रिसर्च करून तांणी मस्त मायेत वट्ट केल्या. ही मायेत कितें सांगता म्हळ्यार मोगाच्यान एक बरें वासा लिसा मेळ्ळें आमकां. ही मायेत कितें सांगता म्हळ्यार वो विशय पर्याय करूंक पर्याय करतलीं 3 मेटांनी पाशार जाता म्हणून हे रिसर्च सांगता. तांणी रिसर्च केल्लें यॉर्कशायर युनिवर्सिटीच्या प्रोफेसरांनी स्टुडंटांनी मेळून रिसर्च केल्ल्या उपरांत आतां कोणी मेलें जाल्यार ती दूख कितें मोगाचें मेलें. आतां बरो क्लोज फ्रेंड या घरची आवय बापय भाव भयणी कुटुंबाची आमकां आदार दिल्ली कोणी सरल्यार कितलो तेंप काण येता गे म्हूण तांणी रिसर्च केलें ती दूख काडूंक. तांणी सांगलें ही दूख जाल्ल्या वेळार जण 3 मेटांनी पाशार जाता म्हणून. पयलें हंत, सेकंड हंत, थर्ड हंत, 3 हंतां, पयलें, दुसरें, तिसरें. ह्या तिसऱ्यान 3 बागलांतल्यान पाशे जाता म्हणून, 3 कुडांनी वच येता म्हणून, 3 मेटांनी पाशार जातात म्हणून. कलीन ती मेटां 3 मेटां. पयलें मेट कितें म्हळ्यार तूं अपसेट जाता. एक घडीत घडल्या तक्षणा
तुका मोस केल्ल्या क्षणा वंचन केल्ल्या क्षणा तुका बिट्रे केल्या तक्षणा तुका चिटींग केल्या तक्षणा तुका पणकुल्यान गेल्ल्या बरी जाता अपसेट जाता हितून म्हाका गुंडयेन गेल्ल्या बरी तुका बघता आनी गुंडयेन गेल्ल्या बरी जाता आनी त्या कितें म्हळ्यार क्लोज संबंध मोडिल्ल्या वेळार सडन तुटलो जाल्यार तुका काणूंक जायना म्हणून तांकां सोडून येता कळून येता मागीर कितें म्हण सांगल्यार कोलॅबरेटीव सहकार पळय हांव हॉटेल विजय म्हणलो एकलो भुरगो येता विजय म्हणलो आनी ताणें हॉटेल घालया म्हणून ताच्या इश्टान सांगलें तो इश्ट बरो रांदपी ताचे कडेन पयशे ना म्हणालो हाचे कडेन पयशे दुडवा हे हॉटेल काणयलें मेजांक घाली चेरांक घाली आनी परत जाय जाल्यो वस्तू पाडल्यो आनी जेवण करून दिवचें म्हणून घरांनी व्हरून दिवचें म्हणून तांणी फूड सप्लाय म्हणून केलें फूड सप्लाय म्हणून केलें आनी गेलो एक 15 दीस जाताना रांदपी तो सोडून गेलो हें कापूजी म्हणलो सोडून गेलो हाका दूख बसलो इतलो पयसो करचिलो हाचे कडेन कांय ना आतां बँकेचेर रिणी काडलां हॉटेल करूंक आतां खालें करचें गी म्हणून धोको बसला ताणें म्हाका मोस केलो न्हय चीट केलो न्हय घात केलो न्ही इश्टाघात केलो न्हय ताणें म्हणून तो कठीण दुखीन देदेस्पर जाला आनी त्या काल जाता म्हळ्यार तो अपसेट जाता देखून आमी अपसेट जाता हें पयलें मेळट विरार जाता अपसेट जाता देदेस्पर जाता म्हणून मागीर कोलॅबरेटीव म्हळ्यार सहकार दिवचो तो सहकार दिनातल्या वेळार देदेस्पर जाता म्हणून सांगता देखून दुसरें खालें म्हळ्यार कोणें विचारल्यार खावं जालें हॉटलाचें खालें त्या विशयान उलय नाका देखून तें उस्ती नाका तूं जाल्ली गजाल उस्ती नाका तुजी सरी कशी तुटली त्या विशयान उलय नाका मम्मी तूं आडे थंय वचोंक नाका आमकां ती गजाल आपडोवंक नाका होय ती गजाल आमकां आपडोवंक नाका कित्याक म्हळ्यार उस्तूंक नाका पयलें मेळटा तें उस्तूंक नाका ती गजालूच आमकां आयकोवं नाका ती नाकात म्हणून वय नाकात नाका ती गजाल नाकात म्हणून एवॉयड करता आमी सुकयता कोणें विचारल्या क्षणा पदराबणे विचारल्या आनी कोणें विचारल्यार आमी सांगूंक तयार ना कित्याक ती आमी एवॉयड करता आमकां नाकात ती म्हणून ना मोगाच्यानो ती तुका काळजांची दूख गूण जायचे जाल्यार तुका ह्या समस्यांक पर्याय मेळचे जाल्यार तुवें ती गजाल फेस करचें उलयचें त्या विशयान तुवें चर्चा करचें फेस करचें आनी तातूंत नातल्यार तुका जायना भायर येवंक जायना फेस करचें पडटा आमी फेस करचें तें कोणाड उलोवचें नाका तें करनाका म्हणलें जायना वय देखून म्हाका आय डोंट नो वाय इट लेफ्ट म्हणून म्हाका गोत्तू ना खाल्याक सोदून गेलो गोत्तू ना म्हाका गोत्तू ना म्हणून तेन्ना ना फेस करचें काल्याक गेलो कितें तें परत तुवें तें फेस करून पळयचें विशय सोडूंक नजो लिपोवंक नजो तो तुवें एनालायज करून पळयचें तें तुवें चिंतून पळयचें बोगणां सोंसी जाय आनी ती विसारता सर ती बोगणां विसारन येता म्हणसर तुजी दुखीचीं बोगणां तुवें सोंसीचें ती वय हें ओके म्हणून बघा जाय तुवें खालें म्हणचें अशें मोस सगळ्यांक जाता संवसारांत मोस आसो जाता म्हणटात आनी आत दितात मुखार या म्हणटात बिजनस घाल्या म्हळ्यार आत दितात देखून अशें मोस करचो घात करचो आत दिवचो हें सहज नॉर्मल म्हणून तुवें चिंताचें कित्याक अशें जालें म्हाका कित्याक ताणें सोडलें वो कित्याक रांदपी सोडून गेलो तें ब्युटिशियन कितें पार्लर सोडून गेलें म्हाका अशें कित्याक मोस दिलो हयलें खंडींग कशें आहा ही सैरी कित्याक तो नाका म्हणलो इतलीं वर्सां आमी सांगता आल्या एकच बडी नाका म्हणलो अशें करूं नजो अशें करूं नजो तशें म्हूण तुवें विचारूं नजो तशें विचारिनाका विचारल्या खाल येता तुका राग येता कठीण राग येता तुजें काळीज तो मोत रागान खतखत्ता हितून राग डेंजर रागान राग येता नाजाल्यार तुका कठीण बेजार येता तूं उठनाय एकच रागान रुमा भितर भोंवताय घरा भितर भोंवताय बसुल्ल्या कडेन बसनाय तशें करताय नाजाल्यार काय करताय खंयतीन तूं न्हिदोन तासताय खंयतीन तूं बुडोवन येताय विरार जाता तुका खंयतीन तूं बुडोवन येताय खंत राग नातल्या खंत येता तुका आनी कंप्लेन करताय तूं घडये ताच्या विशयान कंप्लेन करताय तुज्यातल्याक तूं उलयताय कंप्लेन आनी तशें गेलें तो फ्रेजन तुल्लो आनी ताचें तीं खोटेपण आशिल्लें म्हूण ताच्या विशयान कंप्लेनींग करताय ह्या विशयांक टायम दिजे तुवें हे विशय टायम दिजे आनी ट्रीट करचे ब्लेम दुरसाणें करन रावताय हें कठीण गजाल जाता दुरसारल्या क्षण ताका सड्ड दुरसारूंक गेल्यार कठीण गजाल जाता हें तुवें फेस करचें तेन्ना तुवें ताका दुरसारल्या खाण जाता द्वेश येता हगे येता ताका पळयन खाण येता म्हणटाय हगे तिरसूंक येताय कोणा वांगडा दन तुजो टायम बेश्टे वेस्ट जाता द्वेश काळजान बरोवन तूं कठीण घेताय
असली चढाई जाताना जेजू म्हणटा माथेवाच्या वंजालांत 11 अध्याय 22, 28 श्लोक 28, 29, 30 20 आणि 8, 29 आणि 30 श्लोक सांगता कितें म्हळ्यार जडाय वयतालेनो वजन वयतालेनो म्हजेशीन येया म्हजे झू हाडूं तुमकां शांती मेळटली समाधान मेळटलें म्हणून देखून आमी दिंबेर पडोवन जेजू लागीं येजे जेजू आमचो जड वजन हाळू करता तो काणयता वजन तो वयता देखून हांवें द्वेश केलो जाल्यार जेजू लागीं वचनासतना द्वेश केलो जाल्यार मोगाच्यान तेन्ना कितें तें द्वेश केलो त्या वेळार हाय हेट केल्ल्या वेळार हें ताणें म्हाका केलें गी I hate that man, he has done this. She is so terrible, she left me. So terrible. She is so terrible म्हळ्यार क्षणा कालें जाता म्हळ्यार म्हज्या काळजांत द्वेश उब जाता. आतां पळय मोगेच्या न्हू स्वाभावीक तरी कोणें आमकां दुखयल्यार राग येता आनी कोडसाण येता. वय देखून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा बोक्सांनी आमी दिचे तांकां बोक्सूंक पळयचे म्हणटा अध्याय 4 एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 20 आनी 6 30 आनी 2 हे 30 आनी 2 श्लोक हे 6 श्लोक आपुरबायचे आमी कोणें दुखयल्या वेळार हे आमी बरोवन घाल्या तेका कार्डार हें कार्ड दिता हांव तांकां पयलें खाल जाता म्हळ्यार आमी सांगलें आतां राग येता तांकां आमी आनी कितें अशें केलें आनी अशें करूं जालें म्हूण विचारूंक गेल्यार आनी म्हाका अशें करियेत गे म्हणल्यार क्षणा राग येता आनी कठीण बेजार येता राग आनी बेजार सांगता मेळटाना काळजान कोडू बगता फारीकपण काणया म्हूण बगता रिवेंज काणया म्हूण बगता हगें सडताना काल जाता म्हळ्यार हें आत्मीक जिणी म्हजी नाश करता देवाची कृपा ही नाश करता म्हज्या आत्मीक वडावळ नाश करता आनी देवाच्या कुशेक विरोध येता त्या वेळार देवाच्या कुशेक हांव विरोध येता अज्ञान करता देवाच्या कुशेक विरोध येता बगसाण्याचेर म्हज्या बोगणांचेर परिणाम घालता ही म्हजी बोगणां उसांबळ जातात राग आसलो कठीण उसांबळ जाता पेटोवंक सुरू जाता बेम पेटोवंक सुरू जाता खाळोक येता मतींत संतोश नपयस जाता शांती नपयस जाता इरार जाता येरांनी उलयल्या जायना आनी तशें जाता चिन्नां म्हजी चिन्नां कठीण हांव ताका सोडिना म्हणलें चिन्नां येतात तशेंच मागणें पयस जाता देवा लागीं संबंद आनी पयस जाता देवा लागीं संबंद पयस जाता देवाच्या कुशेक हांव विरोध रावता देवाच्या कुशेक हांव पयस जाता देखून देवाचे उतार सांगता बक्षी म्हणून एफेसकारांक 4 20 आनी 6 30 आनी 2 म्हणसर देवाचे उतार सांगता बक्षी म्हणून आमकां बक्षिलां कित्याक आमी बक्षीचे गे म्हूण सांगता आमकां देवान बक्षिलां आमची कितल्यो सुखी ताणें बक्षिल्या देवान आमकां बक्षिलां देखून आमकां बक्षिलां देखून चड ऋण हांवें बक्षूंच्या की चड म्हजें बक्षिलां म्हणून आमच्या बापा म्हणटाना मागणें म्हणटाना आमी बक्षिल्या बरी आमकां बक्षी म्हणून म्हजें चड ऋण बक्षिलां देवान चड वजन बक्षिल्या देखून तुवें बक्षिजे म्हणून देवाचे उतार सांगता देवान आमकां कितलें बक्षिलां देखून तुवें बक्षिजे म्हणून देवाचे उतार सांगता आमकां दिल्या कृपा वर्ती कृपा आमकां दिल्या देवान आमकां कृपा दिल्या स्विकार केल्लें तुवें स्विकार केलां देखून तूं बक्षी देवान तुका आमकां कृपा दिल्या देखून आमी ती कृपा येरांक दिजे आनी बक्षिजे म्हणून ती कृपा हांवें बक्षांनी स्विकार केलां देवाची कृपा स्विकार केल्या आतां हांवें घालून करचें म्हळ्यार हांवें कृपा येरांक दिवन बक्षिजे म्हणून देवाचे उतार सांगता देखून दुखल्यार म्हाका ताणें दुखयलां हें अनफेर जाय म्हूण दिसता म्हाका ताणें इतलें दुखयलां इतलें अनफेर हें हांवें कशें बक्षूंचें म्हाका ताणें इतलें दुखोवनांगी दुखयलां म्हाका दुखयलां देखून हें अनफेर हांव मात्र बक्षूंक तयार ना म्हणून देखून आमी घालून करता मोगाचें न्हू रिहर्सल करूं जो रिहर्सल म्हळ्यार फाल्यां ड्रामा आसा जाल्यार डान्स आसा जाल्यार पयल्या दिसा 2 दीस स्टेजीक वचून फाल्यांचे कार्यक्रम आजच डान्स करयतात आजच स्टेजीर भुरग्यांक डान्स करयतात ताका रिहर्सल म्हणटात रिहर्सल 1 आनी रिहर्सल 2 थोडे फावटी आमी खान करता म्हळ्यार ही रागाची बगणां परतून हाडयता आमी भुरग्यांक इस्कॉलांत पयल्या दिसा 5 फुटीं 6 फुटीं डान्स करयता तेन्ना तांकां बरें स्टेजीचें बॅन्स चलता बरीं करतात मेळटा 2 फुटीं 2-3 फुटीं 8 दीस जावन तांकां स्टेजीर करयता मागीर स्कूल डेक बरीं करतात भुरगीं तांकां कशें करचें खंय चुकतात म्हूण पुरा कळटात सोमाकन खणयतात तशें आमी रिहर्सल करता 1 फुटीं 2 फुटीं राग कोडू बगणां हट्ट द्वेश हे रिहर्सल करता रिहर्सल करूं जो म्हणटा देवाचें करिनू जो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आमकां बॉक्सांनी मेळ्ळां आमकां बोळां आमकां आमच्या बोळान न्ही आमकां बॉक्सांनी मेळ्ळां आमच्या बोळान न्ही सोम्याच्या स्पिरिताच्या बोळान सोम्याचो स्पिरीट आमकां दिला त्या स्पिरिताच्या बोळान आमकां बॉळ मेळ्ळां
तो काळीज आमचें रुपांतर करता, तो काळीज आमचें रुपांतर करता. देखून आमी एकामेका बक्षिजे म्हणून सांगता, देवाचे उतार सांगता मोगाच्या न्हू. देखून ह्या विशयान टायम दिजे. आमकां बक्षूंक जाता, देवाच्या कृपेन बरोवन तांकां हेरांक बक्षूंक जाता, आमच्या बळांनी स्पिरिताच्या बळान बक्षूंक जाता. टायम दिजे. देखून टायम दिचे. म्हाका अशें केलें तांकां चिंतून बसाचें. चिंतल्या वेळार आनी ताका टायम दिल्ल्या वेळार ताका टायम दिजे. अशें केलें ताणें, अशें केलें आनी देवाच्या मागण्याक आमी टायम मागण्यान तें राडिल्ल्या वेळार आमकां बक्षूंक जाता. हय, आनी ट्रीट केलें. देखून ब्लेम करूनच आमी ब्लेम केल्यार ती कठीण गजाल जाता, काळजार वता, बक्षांनी दिवंक जायना. देखून आमी दुरसाणें करूनचो. देखून आमी काय करचें म्हळ्यार तुका कसलें नाका तें मुख्य न्ही. तुका कसलें नाका. म्हाका ताणें एब्यूज केल्लें म्हण चिंतचें नाका. म्हाका वंचने केलें म्हण चिंतचें नाका. म्हाका हें म्हाका नाका. म्हजो गूट ताणें काडलो, म्हाका मोस केलो, म्हजें लुटलें ताणें, हें पुरो आमी सांगून हें म्हणजे चिंतचें नाका. हें म्हाका नाका, हें म्हाका नाका म्हणाजें. तुवें कालें जाय मागीर ह्या कश्टांच्या काला कालें जाय. ह्या दुखल्या वेळार वंचने केल्या वेळार तें नाका तुका. मागीर कालें जाय तुका. मोगाच्या न्हू कालें जाय आमकां. तें कालें जाय म्हळ्यार जाय जाल्यार मुख्य कितें म्हळ्यार समाधान. फुडें वचोंक बक्षांनी दिवंक आनी म्हजी जिणी बांदून हाडूंक. देवाच्या कृपेन परतून बिझनस जाता ताचो. 14 लाखान तें फारीक करना एकच ल्हान दोगां भुरग्यांक दवरल्यांत, नवें चिकिल्ल्यांक दवरल्यांत. एंत केस करता बिझनस तसोच चलता ताचो. ब्युटी पार्लर बरें सरता. गरजावय करना म्हणलो, नवें चेडूं मेळ्ळां. आतां गरजावयनी पूण ताच्या कुटुंबाची कितलें हाका दिवंक हेल्प करूंक मुखारात ताचे भाव. कित्याक म्हळ्यार एकच भयण, 4 जाण भाव. ते 4 जाण भाव, एकल्यायंत भयण. सकयल धरल्यार मूय व्हरता, वयर धरल्यार गोण व्हरता म्हणून ताका त्या चेरक्याक टॉमसनाक कितलें बरें चेडूं मेळ्ळां म्हणून. आतां गरजावय न्ही ना बरो, पूण तांणी जागो फोर ताका काडून दिला. सक्कडी केलां पळया गी देवाची महिमा. देखून बक्षांनी करून घट्ट जायचे. तुजी हेल्थ फाड करून जो हेल्थ बरें जायचें. समाधानान फुडें मिसांव करूंक फुडें वचूंक तुका कृपा जायचें. देखून तुका कसलें दुखता पळय, त्या दुखत्याक वेळ दी, टायम दी आनी तुजी फिलिंगां फोकस कर. राग आगी तुका दुखला वयताय, तुका बेजाराय आसा गी, ताचेर गमान दी. बेजारायत गमान दी. फोकस कर. म्हाका दुखता, म्हाका बेजाराय आसा, म्हाका कठीण ताणें मोस केलो म्हणून बघता, म्हाका ताणें सकयल घालें म्हणून बघता, म्हाका ताणें केंडलें म्हणून बघता, म्हाका ताणें इन्कार केलें म्हणून बघता, म्हाका ताणें चिल्लार केलें म्हणून बघता. कालें बघता ताकाच फकत म्हाका चिल्लार केलें ताणें. ताचेर गमान दी आनी तें पुरा मागण्यान तें देवाच्या पांयां थळा हाड. हें पयलें मेळट. देखून तुज्या दुखीतावन म्हाका सकयल घालें तें विशय उलयनाका. म्हाका चीट केलें ताचे विशय उलोवचें नाका. ना तें उलयचें तुवें. उलोवन ताचेर फोकस करचें तुवें. थोडे दीस 4 गी 5 6 दीस तुवें फोकस कर. मागण्यान जाल्यार तक्षण तें मायक जाता तुज्या काळजातावन. दुसरें मेळट कालें म्हळ्यार तुजी जिणी मोडुल्या बरी जाल्ल्या वेळार तुका शेप ना बेंड करून तुका काडिल्ल्या वेळार तूं इतलें बरें समाधानाचें आसून खेळून आसलें तूं. आतां तुका ह्या स्थितीक हाडलां तें अन्याय सोसूंक जायना म्हूण तुका बगता. आनी पूण तुकाच दुरसाताय. त्या दाळा काल करताय तुकाच दुरसाताय. पयलें काल केलें तो विशय काडूंक ना, ताका दुरसाताय. आनी तूं काल करताय म्हळ्यार तो विशय काडचो नाका म्हणटाय. विशय तावन पयस दवरताय. कोण्णे त्या विशय म्हजो काजारा विशयान म्हाका चिटी केलो, मोस केल्लो, बिझनसाचो मोस केलो, उलयनाकात तें म्हजें हांव पळयता म्हणटाय. उलोवंक ताका नाय. एक पयलें मेळट. दुसरें मेळट कालें म्हूण सांगल्यार तूं कालें करताय म्हळ्यार तुकाच दुरसाताय. तुजें तें खरें इंट्रस्ट आहा म्हणटाणें, तुजें तें खालें बरेंपण आसा म्हणटाणें तुका मोग करचो. वय तुजें तें तुज्या शॉपांत येमिली तुजें व्हडलें ब्युटी पार्लर म्हण चिंत नाका. दुसरी आन तुजें खालें काट म्हूण तुकाच दुरसोवचें. ताणें गरजावय करता म्हूण सोडलो. देखून टॉमसान कांय प्रेजन नाय रे. टॉमसानान तूं प्रेजन ताकाच ताणें सकयल घालून काडूचें. बिलकूल हें दुसरें मेळट. केदाळे आमकां दुखल्या वेळा पळया पयलें विशय काडीन हांव दुसरें घालें. दुसरें मेळट कालें म्हळ्यार आमकां तो सकयल घालता. तुजें तें कांय ना, शिकाप ना, पयशे ना तुजे लागीं, तूं प्रेजन ना, तुजे लागीं व्हडलें खालें इंट्रस्ट आहा, तूं खालें व्हडलो मनीस गी, तूं प्रेजन ना, तुला बस ते न्हिदे पंडांत वस्तू गुंडयेन फोड तूं आमकां सामी कर काडूचें. पळया गे मोगाच्या न्हू हांगा येयल्लीं कितलीं जाणां हें सांगता तांचें तावन हांवें काडिल्लें हें पुरा. तें कितें म्हणटा हांव प्रेजन ना, हांव सोलवालो, हांव संपर्क पडलो, हांव कांय प्रेजन ना म्हूण. केदाळा म्हणून नजो तुवें म्हणाचें हांव प्रेजन आसा, म्हाका थांक आसा म्हणाचें. आय कॅन डू इट म्हणाचें. म्हाका थांक आसा म्हणून. आनी आय डिजर्व म्हणाचें हांव करता वयर येता म्हणून. आय एम लवेबल. म्हजो मोग करतलीं कितलीं आसात पळया, कितलीं आसात. जेजुआ सकड्यात पाद्राबाद म्हजें कुटाम आसा, म्हजें मोग करतलीं. हांव मोग करूंक फावो. आय एम लवेबल. हांव मोग करूंक फावो. हांव बरो. हांव मोग करूंक फावलो. हांव हिरो म्हणाचें तुवें.
वय म्हणजे हांव स्मार्ट म्हणाजे हांव स्मार्ट न्ही म्हणून दुरसो नजो तुकाच तुवें दुरसो नजो करगो नजो तुवें हांव स्मार्ट म्हणाजे वय तशें देखून पयल्या मेटांत तूं बोगना एवॉयड करताय आनी सिच्युएशन तूं तें जाल्ली घडिता ती परिस्थिती तुजी ती कोण्णा उलोवंक दिनाय पयल्या मेटांत दुसऱ्या मेटांच तूं काय करताय म्हळ्यार तुकाच तूं ब्लेम करताय तुकाच तूं दुरसाताय आदल्या बरीस न्ही म्हणून आदल्या बरी खाणी म्हणटाय देखून तुका कितें नीज जाय पळय रियली तुका कालें जाय वॉट यू रियली नीड हें तुवें सोदून काडचें वॉट यू रियली नीड म्हणून आदी आतां देखून तुवें खालें न्ही तुवें ह्या वादळांतल्यान पाशार जावचें तूं गरज हें वादळ आयलां ह्या वादळांतल्यान तुवें पासार जावचें मस्त गरजेचें पास जावचें मस्त गरजेचें देखून तुवें फील करी जाय हांव मोग करूंक फावो हांव मोलादीक वॅल्युएबल वय तुका कितें जाय म्हणून हें तुवें सांगाचें हांव स्मार्ट म्हणून तुवें सांगाचें कळ्ळें तुका देखून कॉन्ट्राडिक्शन देखून मोगाचें न्हू देखून तुजें थंय आतां लोक बदलावन येता पयल्यान तुवें म्हणलें हांव प्रे जायना म्हणून आतां तूं मोलादीक म्हणटाना एक विरोध हळे पयल्यान मोलादीक न्ही हांव प्रे जायना आतां हांव मोलादीक हांव स्मार्ट म्हजेर न्ही जाता म्हणून हांव बरो मनीस म्हणून हें एकामेका विरोध जाल्यार आतां तुजें थंय बदलावण येता घट जाताय मुखली वाट तूं सोदून काडटाय आतां बदलावण येता देखून तुका कितें जाय स्वस्थ चिंतीचें तुका कितें जाय स्मार्ट जावंक जाय आनी तुका मोल दिवंक जाय तुजो मोग करूंक जाय आनी तुका मुखार वचूंक जाय तें सगळें तुका जाता तुजें हांव जाता हांवें वय देखून मोगाच्या न्हू आमी घट जावंक जाय देखून हांव परतून येता ताचे लागीं स्वारी म्हणटा ताचे थंय हांव बक्षाणें मागता ताका हांव एक्सप्लेन कांय नाका तें कांय ताचे विशयान चिंतू नजो हें गलींक तुका दूख आयल्या वेळार ताचे विशयान चिंतू नजो तुजे विशयान फोकस करचें हांव घट जाता हांव बळादीक जाता बळोवन जाता म्हणून तुवें तुजे विशयान चिंतीचें हांव मुख्या तें मुख्या न्ही म्हूण तुका प्रायोरिटी आद्या दिजें तुवें तुका मुख्या विशय देखून तुका तुवें प्रायोरिटी दिजा तुका तुवें आद्यता दिजें आनी तुवें मुखार वचचें देखून हें दुसरें देखून तुका विश्वासघात केल्ल्या वेळार तुजेर दुबावल्या वेळार मोगाची अंतरल्या वेळार बिझनस सोडून गेल्ल्या वेळार तुज्या मोगाची विंगड जाल्ल्या वेळार हांव तुवें खालें म्हणजे हाचे येतावन हांव भायर येता हांव स्मार्ट म्हाका मुखार वचून जाता तिसरें स्टेप कालें म्हळ्यार तुजें थंय राग आनी दूख आयल्या वेळार संबंद कसो तुटलो म्हणून तूं फाटीं चिंतूंक येताय तुजेर तुका राग येता तुजेर तुका जुता देखून तुवें खालें करचें म्हळ्यार तूं झुजताय फायट करताय कसो तुटलो गी म्हणून देखून तुवें खालें करचें म्हळ्यार तुवें फायट करचें तुजी डिग्निटी फाटीं हाडूंक हें तिसरें मॅट तुजें मान तुजो गौरव तुजो संतोश तुजें सूख तुवें फाटीं हाडूंक तुवें वधाडचें डिग्निटी फाटीं हाडूंक तुका वॅल्यू मौल्य फाटीं हाडूंक तुजें सेन्स ऑफ ह्युमर तुजी कुशलाय तुजो संतोश तुजी शांत समाधान फाटीं हाडूंक तुवें झुजाचें तें तिसरें मॅट तुवें झुजाचें शांती फाटीं हाडूंक तुजें स्मार्ट म्हणून तूं दिसोंक तुवें फाटीं हाडिचें तुवें आय नीड टू एसर्ट देखून तुवें खाल करचें तुवें एसर्ट करचें तुका एसर्ट करचें म्हळ्यार तुवें तुकाच वत्तू दिजें तुज्या उलाण्याक आनी तुज्या बगणांक वत्तू दिजें तुवें तुजें उलय एसर्टीव दिजें तुज्या ताळ्याक तुज्या चिंतपाक म्हत्व दिजें तेन्ना इल्लो राग येता तुका इल्लोच राग येता तो बरो राग तो इल्लोच राग येता इल्लोसो तो राग येता तो राग आयला बरो तुका गूण करचो तुका बरो करचो तुका घट करचो बळ दिवचो राग तो राग आनी बेजाराय थोडे एपटी हें वयर येता ताकडी उखल्ल्या वेळार एपटी फातर वयर येता एपटी वस्तू वयर येता तशें धरल्या वेळार तशें एपटी राग एपटी बेजाराय वयर सकल जाता वय तेन्ना वयर सकल जाताना देखून तुवें घालून करचें म्हळ्यार तुवें तें सलीसाने निमाणें तुवें तें सोंड दिवंक प्रयत्न करचें ताचेर देखून तुवें खाल करचें दूख आयल्या वेळार तुवें आमी खाल करचें फोकस करता तुवें दूख आयल्या वेळार तुका बेजार जाल्ल्या वेळार काल्याचेर तूं फोकस करताय काल्याचेर तूं गामान दिताय तुमी हॉटेलान सांगाता बसले व्हडले सांगाता बसून हॉटेलान जेवल्ले बीचान सांगाता बसून सेल्फी काडिल्ली तुमी सांगाता एकामेका मेळिल्ले तुमी सांगाता जियेल्ले हॉटेलांत बीचांत पार्कांत मेळ्ळें हें पुरा तूं खाल करताय उडासा काडटाय केदळा तुका दूख आयल्या वेळार आतां हांवय ताच्या व्हडली मागीर सरलां तें सुमानाक खाल करता म्हळ्यार तें बसोवन चिंता व्हडली मागीर म्हाका फोन करचें जालें म्हाका बूस सांगचें जाली आनी म्हाका दर दिवचें जालें मागता पुता कांय जायना म्हण दर दिवचें सोमी आसा म्हणून म्हाका बरें जावचें जालें तें परत तें बसोवन चिंता हें भारी गजाल ही बरी गजाल देखून मोगाच्या न्हू सोपान पिड्ड्यार जाल्ल्या वेळार
तुजें सोपान पिड्ड्यार जाल्यार काजाराच्या जिणेन सोपान घालें म्हळ्यार भुरगीं जावचें घर बांदचें पयशे करचे बरें काम करचें हें सोपान आतां काजार जावना सोडून गेलो सोपान परत पिड्ड्यार जालें बिजनसान जाल्यार आमी दोगी सांगाता मेळया हॉटेल वयर हाडया प्रोजेक्ट घालता हें जाल्यार नेक्स्ट प्रोजेक्ट काडया आच्या एक्सटेंड करया मस्त लोकां हाडया म्हूण आतां तो सोडून गेलो प्रोजेक्ट पडलें थंय प्रोजेक्ट पडलें देखून प्रोजेक्ट पडलें तुका कितें लॉस जालें पळय कितें गरजेचें तुका लॉस जालें तें गरजे देखून कितें मिस जालें मिस करताय तूं कितें तुका लॉस जालें तें चिंतीचें तुवें आनी कितें तुका मिस जालें काल सुकोवन गेलें तें तुवें चिंतीचें तें मुख्य कणकणेचें आनी देखून बेजाराय खंत मेनी तुका काल लॉस जालें 14 लाख लॉस जालें तुका काल जालें बिजनस जालो लॉस जालो हाचेर तुवें गामान दिजें ह्या भशेन गामान दिजें बेजाराचेर रागाचेर न्ही राग सोडून सोडिचें हाचेर गामान दिजें तें आमी शिकयता हांगा शिकयता हांव तांकां मागीर तेचें केल्या वेळार तूं खायल करता निदान ती बेजाराय चलता तुजें कितलें लॉस जालें तें तें भरती करूंक चिंताय वय कालें मिस जालें तुका तुजें वय तें सांगाती मिस जालें आनीक सांगाती मेळटा तशें करूंक आमी हांगा शिकयता देखून आतां मोगाच्यान बोगणां बऱ्या रितीन वापरचें आमची बोगणां बऱ्या रितीन वापरचें तुजी बोगणां काबार जायचें आनी तुजी बोगणां काबार जायचें तर एक्सप्रेस करचें तें सांगाचें बोगणां सांगाचें वय 3 रितींनी तुजें रिलेशनशीप तुजी दुखी तुजे काळजाची हें सरिल्लें म्हणल्या वेळार तुजें काळीज दुखुल्लें सामान तुटलो सरिल्ल्या वरवीं मोगाची सरली व्हडली मागीर सरली सामान तुटलो ती आनी ना आनी तुजे कडेन रोमॅन्टीक रिलेशनशीप म्हणटा आमी काजार जाता म्हणून आतां सोडून गेली चेडो सोडून गेलो नाजाल्यार चेडून सोडून गेलें म्हणून चिंतया आनी तेच्या बिजनसान तुका पार्टनर सोडून गेलो आनी इश्टान तुका डिच केलें तुज्या इश्टान कोलिगान पयशे काडून तुका चीट केलें ताणें अशें प्रकार जाल्ल्या वेळार 3 मेठां जाता 3 हाचे रिजल्ट येता 3 वाटांनी पळां येतात 3 पयलें जावन सकाळ म्हळ्यार तूं ताका बक्षिताय आनी तूं राजी जाताय तूं ताका बक्षिताय आनी राजी जाताय दुसरें तूं ताका बक्षिताय पूण राजी जायनाय ताचे कडेन बिलकुल राजी जायनाय राग दवरताय पयलें तूं बक्षिताय राजी जाताय दुसरें तूं बक्षिताय ताका पूण राजी जायनाय बिलकुल तूं राजी जायनाय बिलकुल राजी जावंक वचपानाय तिसरें जालें म्हळ्यार तूं बक्षिनाय बिलकुल ताका बक्षिनाय तिसरें तूं बक्षूंक बक्षिनाय राजी जायनाय हें 3 जाता तुजें तें 3 जाताय देखून मोगाच्यान कोणें आमकां दुखयल्या वेळार गाय जाता तो गूण जावंक गाय एक गूण जालो म्हळ्यार म्हाका आतां कोयती लागली म्हण्या सुरी लागली म्हण्या गाय गूण जावंक एक 15 दीस 1 म्हयनो म्हणसर खाण येता ऑपरेशन केलें आमकां गाय गूण जावं 1 म्हयनो खाण येता तशेंच आमचो संबंद तुटुल्लो आमचो चुंड तुटलो परतून आमी समाज जावंक तो काळजाचो गाय गूण जावंक टायम खाण येता आनी निमा सकास आमचो आमचे आमी ते लागेज आमची वजन हळू जावन येता सकास गत्तपटी हळू जायना टायम खाणें हाळू जाता ते गाय गूण जातात हाळू जाता देखून गलेचे गरम बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 13 ते 20 आनी 4 म्हळ्यार देवाचे उतार आमी देवाची बाळां म्हूण सांगता देखून आमी मुख्य आमी गाय गूण जावन आसतना तो गाय काडून आमी वळवळोवन जो म्हूण सांगता आमी देवाचें बाळां आनी ताचे लागीं 6 मिलान देव आशेता म्हणून देव आमच्या लागीं 6 मिलान आशेता देखून देवाक आमी हर एकलो मोलादीक देखून आमी ह्या खंतींत कुसोवन जो खंतीन वळवळोवन जो आमी मोलादीक देखून आमची मावल्यां मोल ताच्या संबंदांत आटापून आसा देवा लागीं संबंद दवरिजे वय मोगाच्यान देवान खोलो संबंद आमकां आसा केला ताच्या पुता दिवन त्या संबंदांत आमचें मोल वाटापून आसा आमचो क्लोज संबंद जाल्यार मोल सांत पळय सांतांचे आमी पांयां पडटा कित्याक देवा लागीं क्लोज संबंद आमची मालगडी आमी आमकां मोगाची कित्याक चड क्लोज संबंद देखून क्लोज देवा लागीं क्लोज आसल्यार आमचें मोल चड देवातान पयस केलें आमचें मोल उणें देखून मोगाच्यान आमी आमची जतन घेजे मोगाच्यान आमची जतन घेजे आमी कशी जतन घेजे म्हळ्यार मोगाच्यान कित्याक आमी जतन घेजे म्हळ्यार आमी सलवासांव जोडिल्लीं आमकां सलवासांव मेळना आमकां पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत आसा मोलादीक दुसरो आत्मो कांय न्ही पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो म्हजे थंय आसा देखून हांव मोलादीक देखून देवान म्हाका व्हडलें प्लॅन दिलां प्रोजेक्ट दिलां काम दिलां आनी देखून हांव मोलादीक देखून आमकां आमी डिसलायक करूं जो म्हाका हांवें तूं प्रेज ना तूं खाल्याक ना तुज्या लागीं कोणा सामान जायना कलेन दुखल्याक तेका आमकां सकयल घालून जो कित्याक म्हळ्यार आमी मोलादीक म्हूण आमी लेखीचे मोलादीक म्हाका डिसलायक करूं जो तशें केल्यार देवाच्या मोगाक हांव पावोनी म्हूण बगता म्हाका डिसलायक केल्यार हांव मोलादीक म्हूण बगाचें पळयतात म्हूण म्हाका दिला देखून हांवें मोलादीक म्हूण बगाचें सोमयान ताणें पळयल्या बरी आमी पळयचें सोमी म्हाका कशें पळयता तशें हांवें पळयचें देखून सोमयान पळयल्या बरी पळोवंक शिकता सोमी म्हाका कशें पळयता ताचें बाळ तसोच पूत म्हूण
आमी कोणा एकल्याक थंय आसल्याक म्हजो पूत म्हणून आमी पळयना तो एक कोणाचो पूत घे म्हणून पळयता आमा सोमी देव म्हाका ताचो पूत म्हणल्यार देखून हांवें सांगलें हांव सोम्याचो पूत म्हणून म्हाका बगाजे मागीर काल करचें म्हळ्यार हांव ताच्या मोगाचो म्हणून पळयता म्हाका ताच्या मोगाचो म्हणून प्रत्येक देणी म्हाका विशेश देणी दिल्यान ताणें स्पेशल गिफ्ट दिल्यान म्हाका प्रत्येक देणी दिल्यान देखून हांव बरें म्हणून म्हाका देणी आसुल्लो देणी नासलो फळादीक देणी आसुल्लो म्हत्वाचो मनीस म्हूण हांवें म्हाका लेखीचे ताल्यान ताणें बरयल्लो म्हूण देव म्हाका लेखता हांवें ताल्यान ताणें बरयलो म्हूण वळखून घेजे हांवें ताचें चिल्लार न्ही हांव कांय चिल्लार व्यक्ती न्ही चिल्लार न्ही मोलादीक म्हूण हांवें बगाचें देखून मोगाच्यान हें गलेशान बरयल्या 5व्या अध्यायांत गलेशा बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 13 20 सोमसोर मागीर मोगाच्यान गलेत्यान बरयल्या पत्रांत 30 आनी 2 मुसोर सांगता कोणेंय आमकां दुखयल्यार ती दूख आमी वयता आमी थोडो तेंप वयता पूण ती कालें करचें म्हळ्यार आमी ती ट्राय केल्यार ती रावना ती दूख आमी कालें करचें म्हळ्यार आमी ट्राय केल्यार ती दूख रावना चलता ती चलता दूख देखून तांचे आमकां दुखयल्ल्यांचे लेख देव पळयता मोगाच्यान आमकां दुखयल्ल्यांच्या फाटल्यान मेळचें नाका तांचे लेख देव तो देवा लेख दिता तो ताचे लेख देव पळयता आनी आमची प्रतिक्रिया देवाक घाले ह्या वेळार देवा तूं आसाय म्हाका सोडून गेलनाय म्हाका कोणें सकयल घालच्या बरी ना देवा तूं म्हाका वयर हाडटो आसतना म्हाका कितें बेय म्हणून देवाच्या हातान सोडिचें तेदा देव आमकां वयर हाडटा आनी ताचें दुखल्या वेळार आमची वजान सकयल दवरूंक आमचे काळजाचे गुण गाय करूंक देवा लागीं सम्मान दिवन इल्लो वेळ दिया वेळ खणयता कुडलें जायना देखून आमी रडोवन नजो आमकां सकयल घालून नजो आमी ते विशय हुस्से नासले कोणशा दवरून नजो आनी निमाणें घाल म्हण आमी झुजाचे मोलादीक जावं हांव म्हजें मोलो झुजोवन ह्या कोडू बगणांचेर झुजोवन ह्या कोडू बगणांचेर बेजार येता रागात झुजोवन आमी तांकां काडन आमी मोलादीक आमी मौल्य आसले स्मार्ट संतोश फाटी हाडिचे ताका इल्लो टायम खणयता देखून तसल्या घडितांनी आमकां देवाचो संबंद गरजेचो त्या संबंदान आमचे वजें हाळूद करूंक आमचो बिझनस बऱ्या तरान फरियार करूंक सरेस्पळा देवाच्या कृपेन आमकां आदार मेळटलो अशें करूंक आमी देवातान कृपा मागून तयार जावया आमेन.